पीडब्ल्यूडीची जितली तोखणाय करप तितलीच उणी। तांची अर्दकोटी आनी नियोजन नाशिल्ली कामां पुराय गोंयभर दिश्टी पडटात। आयज पळोवया आगोंद वाठारांतलो बोरी पूल। वर्स जाले पुलाचें काम करून, पूण पुलाक राखणे म्हणत ना। मानीचे कोणे हाडून बांदल्यात। पळयात कंत्राटदाराचें काम। दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार। सरकार गांवचो विकास जावपाक जाय किंवा गांवच्या लोकांचो विकास जावपाक जाय देखून लाखांनी पयशे मोडटा, पूण दुर्दैव अशें की जे पयशे सरकार मोडटा ते पयशे खऱ्या अर्थान गांवच्या विकासा खातीर पावच ना आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन गांवच्या लोकांचो विकास जावपाक जाय तो जायच ना। कारण इतल्या खातीर जी सरकाराची कामां आसा ती सगळीं अर्दकची आशिल्ल्यान ती उलट लोकांक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान त्रासदायक ठरता। अशाच तरेचें उत्तम उदाहरण म्हळ्यार काणकोण तालुक्यांतल्या आगोंद पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या ह्या आगोंद बिचाचेर वचपी आशिल्लें हें बोरी पूल। ह्या पुलाक सरकारान चारय सायडीन जे प्रोटेक्शन हॉल बांदपाक जाय आशिल्ले ते प्रोटेक्शन हॉल बांदलेच ना। ताका लागून ह्या पुलाच्यो दोनूय बाजू आनी चारिक्यो ज्यो सायडी आसा त्यो सामक्यो डेंजर आसा। हालींच ही जी गजाल जी आसा डेंजर आसा हें सरकाराच्या कांय इंजिनियराक कळ्ळे उपरांत ह्या इंजिनियरींग हांगा येवन अशा पद्दतीन लाकडाचे खुटे मारून हे गांवठी पद्दतीचें प्रोटेक्शन तांच्यांनी तयार केलां। जर तर हांगा जर सायडीन व्हडली कसली गाडी आयली जाल्यार ह्या खुटांक आडकळची ना आनी हे तांचे इंजिनियर जे आसा जे तांचें इंजिनियरींग केलां तेंय तांच्या कामाक येवचें ना। अशा तरेची परिस्थिती ह्या सद्या पुलाची जाल्ली आसा। आगोंद बोरये पूल म्हणटा हिंगा कळ्ळें का, हो जो पूल बांदलो पळय न्हू तो एकदम लाखांनी पयशे बांदून हो पूल बांदलो आसा। हाका चारय वाटेच्यान कान बांदला मेन म्हणल्यार। आनी पयरूच तुमकां खबर आसा कला अकादमी आमगेली कोसळोन पडलो पळय, तशें म्हाका दिसता भिरांत दिसता। कित्याक हो पूल पडोन श्रीलंका जायी तशें दिसता म्हाका। म्हणजे कितले तेंपा कितलो टायम जालो हो बांदल्यार आतां एक जालें एक वर्सभर जालें सारकें। आनीक समज हे धड आसा ती कितें डेंजर कित्याक लागून? डेंजर म्हळ्यार हेजी पळय दाखयता चारय वाटेच्यान तूं सारकें हें पळय दाखयता। म्हाका दिसता हो हें आजुनी पावस कांय पडला पळय, पावस आतां सद्याक आनीक आसा पडपाचो। आनी हें म्हाका दिसना हें आतां कोसळ्ळां पळय ह्या सायडीक त्या सायडीक चारय वाटेच्यान सगळें कोसळ्ळां सारकें। आनी हो आमचो आगोंद बीच आसा मेन म्हणल्यार, आनी ह्या बिचाचेर टुरिजम येवपी सगळे हें करपी आनीक लोक बसून ह्या सायडींतल्यान वयता गाडी वता, पूण भरपूर डेंजरस दिसता। फाटल्या दिसांकच PWD येयला आनीक तेजे ह्या वाटेच्यान कोणी बांदून चारय वाटेच्यान बांदून गेला, हें सारकें न्हू मेन म्हणल्यार। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।